म्हादय उदक वाटप लवाद न्यायालयाच्या निर्णयाक आव्हान दिवपी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना केंद्र सरकारान उदका प्राधिकरण स्थापन करपाचो निर्णय घेतिल्लो। हो कर्नाटक सरकाराक उदक वळोवपा खातीर दिल्लो राजारोस परवानो आसा असो आरोप सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा ह्या संघटनेन केला। पळयात, सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेन कोंकणी भाषा मंडळ मडगांवां म्हादय विशयाचेर बसका घेतली। सर्वोच्च न्यायालयातल्यान निवाडो येय मेरेन केंद्रान उदका वाटप विशीं कसलोच निर्णय घेवचो न्हय अशी मागणी संघटनेच्या वतीन प्रशांत नायकान केला। हेविली वेड इन फेवर ऑफ कर्नाटका इफ द सेंट्रल नॉमिनी जे आहा पळय ते जर कर्नाटकाच्या बाजून उरले जर जायत जाल्यार इट विल बी टोटली वेड टू इन कर्नाटका सायड। मागीर त्या प्राधिकरणाचे ऑफिस गोंया भितर असले पण कांय फरक पडना। ते म्हणटा तेजे ऑफिस एखादे गोंया भितर आसतलें आनी गोंया भितर करपा लायक, पण गोंया भितर ऑफिस आसून आमकां कांय एक रुपयाचो फायदो ना। आमको फायदो जातलो जाल्यार प्रोवायडेड तो DPR बंद करून तुम्ही हे सध्या बंद करपाचे, सुप्रीम कोर्ट पेटिशनाचे फायनल हे येता पर्यंत निर्णय येता पर्यंत खंयचीच वाटणी कांयच करप ना। दिस इज द ओनली सोल्युशन। ओनली सोल्युशन वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आणि ताजे नंतर तुम्ही या वाटणे बद्दल उलयतात की ओके लीगल डायव्हर्जन कशें। वी आर अगेन्स्ट द डायव्हर्जन। वी डोंट वांट आवर मदर वॉटर टू फ्लो दॅट साइड। वी वांट इट टू सेफगार्ड फॉर आवर फ्युचर जनरेशन्स। सो आम्ही हाजेर निशेध करतो। कांय लोकांक दिसता हे येवप म्हणल्यार कितें तरी जाग्यार पडला, कांय जाग्यार पडलें ना, कांय जालें ना। अदीक करून चोवपाक गेल्यार थंयसरल्या सरकारान म्हणलां हे बरें डिसिजन, व्हेरी गुड, वी आर हॅपी अबावट इट। आनी गोंयचो सरकारूय तेंच म्हणटा। हे म्हाका जाल्यार चिंतूंक पडला, दोगूय खुशाल आहा। हे कशें हेजेर अदीक म्हायती सारकी डिटेलीन कितें जातलें आनी कित्या पासत दिला, आनी आमी उज्यांतले होणांत पडले म्हणटा तशें कायलींतल्यान सावन उज्यांत पडले ते जाला आनी ते जायत येता। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।